कुडचड्यार जो ह्या दिसाक जो इश्यू घालता तो म्हणल्यार थेफ्ट आनी फ्रॉड केसीचो जो सेंट्रल बँकेक घडला आनी तातूंत खंय तरी जबाबदार सेंट्रल बँकेचो मॅनेजर आनी तन्वी वस्त हेंचेर फाटले 8 दिसांच्यान कोर्ट तशें पुलीस कारवाय करता. फाटल्या 8 दिसांक तांकां रिमांडार दवरले, 3 हियरींग जाल्ले रिमांडार दवरले. आतां परत एक फावटी कोर्टान फाल्यां जो थर्सडे आसा तांकां परत एक फावटी प्रोड्यूस करतले. पूण फाल्यां इंट्रस्टींग दीस असो आसा की फाटले तेंपाक अरावंड 24 कंप्लेंट्स येयल्या आनी 4 FIR. पूण फाटले 2-3 दिसांक खंयची कंप्लेंट ना, FIR तेंचेर रजिस्टर जाल ना. हेजेर खंय तरी जो मॅनेजर आसा त्याने ऑलरेडी ताका 3 FIR जाली, एक ऑलरेडी FIRाक बेल जाल्ले आसा आनी 2 FIR आसा ताका बेली प्रोसेस चालू आसा. आयज फाल्यां खंय तरी चान्सीस आसा जो मॅनेजर आनंद जाधव आसा ताका बेल मेळपाची आनी हें इन्वेस्टिगेशन खंय तरी हे गोश्टी वयल्यान आतां जे फाटले दिसाच्यानी जे लोकांनी लक्ष आसलें खंय तरी ट्विस्ट येवपाक शकता जेन्ना फाल्यां मोस्टली जो आनंद जाधव जो मॅनेजर आसा ताका बेल जातली. पूण तन्वी वस्तान अजून बेलाक अपील करूना हें आसा आनी खंय तरी पुलीस जी कारवाय आसतली ती मुखार तशी चालू आसा. पूण फाल्यां लक्ष आसा जेन्ना फाल्यां तांच्या दोगांयकूय केपें कोर्टान प्रोड्यूस करतले आनी कितें निर्णय येतलो तो. हांव गोमंतक TV खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.